म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, एकलो पाद्री तो खरोच एकदम दुयेंत आसलेलो. ताका हॉस्पिटलान व्हेलो आनी हॉस्पिटलान व्हेल्या उपरांत दोतोरान सांगलें, तुजी तब्येत बरी ना, सावत भलायकी बरी ना, तूं मरचोच आसाय, तुजें ऑपरेशन करचें पडटलें. तो म्हणूंक लागलो, म्हाका 2 दीस दी, 1 दीस तरी दी. घरा गेलो, मीस भेटयलें आनी जेन्ना ताणें जेजूक शेवलो तेन्ना जेजूक ताणें सांगलें, जेजू, म्हाका हें दुयेंस जाल्लेलें आसा, तुवें तें दिवंक ना, अदृश्यान दिलेलें आसा. तर ह्या वेळार हांव तुजे कडेन प्रार्थना मागतां, म्हाका तूं म्हजे भितर आसाय म्हणटच पिकोवणी दी, म्हाका स्पर्श कर. दुसरे दिसा आयल्या उपरांत दोतोरान ताचो टेस्ट घेतलो. एकदम वयर हाडलें तें मातशें वद्दें जाल्लेलें आसा. तो म्हणूंक लागलो, आनीक म्हाका मातशें दी. तो म्हणूंक लागलो, ना, रावंक जायना, तुजी तब्येत सारकी ना. ना म्हणूंक लागलो, दी म्हाका. आनी गेलो घरा. पोत्तून मीस भेटयतना ताणें जेजूक सांगलें, जेजूक शेवल्या उपरांत, जेजू, तूं जाणय हें आतां वद्दें केल्लें आसाय, म्हाका पूर्णपणे पिकोवणी दी. आनी हे भाशेन ताणें सोत मारलें. गेलो, दोतोराक मेवलो. दोतोर म्हणूंक लागलो, हें बरें हां, हें सगळें खाली जालें, बट बाकीचें आसा पळय तें तुका आतां हार्ट एटॅक येतलोच. सगळें तुजें पळय आहा तें वयर गेल्लें आहा चड, थोडें इम्प्रूवमेंट जाल्लें आसा. तो म्हणूंक लागलो, म्हाका आनी 1 दीस दी. आनी ताणें पोत्तून वचोन तेच भाशेन मीस भेटयल्या उपरांत जेजूक ताणें सांगलें, जेजू, तुवें खूब म्हाका बरेपण फावो केल्लें आसाय. जें म्हजे भितर आजून आपलेपणांत जो हांव आसा तें सगळें तुका भेटयता. तूं म्हाका पूर्णपणे पिकोवणी दी, तुजी सावत भलायकी तूं म्हाका दी, कित्याक तूं म्हजे भितर जियेताय आनी हांव कोण, किरकोळ मनीस. आनी हे भाशेन मागणें केल्या उपरांत तो गेलो. दोतोराक सांगलें ताणें, सगळे टेस्ट कर म्हणून. तो म्हणून कशें करपाचें, आतांच केलें जाल्यार MRI सगळें कर म्हूण लागलो. पळोवंक गेल्यार तो म्हणूंक लागलो, खरेंच कितें जालां तुका? म्हाका जेजून पिकोवणी दिल्ली आसा म्हूण लागलो. जेजूचें जिवीत म्हजें जिवीत जावन आसा आनी हांवें ताका सगळेंच म्हजें जिवीत समर्पिल्लें आसा. हे भाशेन आयज घडटालें. ह्या वाचपान आमी आयकलां कशे भाशेन भावार्थान तीं सगळीं जाणां ताचे देगेक हांगा वस्त्राच्या हात लायलो जाल्यार ती बरी जातली म्हणून हें सोत मानतालीं तीं आनी तांकां पिकोवणी मेळटाली. आमकां कितल्या जाणांक हे भाशेन मेळिल्ली आसा. थोडे दीस आदीं म्हाकाय हें सगळें फुलोन आयलें. हांव म्हणूंक लागलो, हें कशें जालेलें आसा म्हाका. हांवें प्रत्येक जाग्याचेर खुरीस काडलो आनी जेजूक सांगलें, सायबा, म्हाका पिकोवणी दी. सुमार 4-5 दीस लागले, पूण सगळें जिरोन गेलें आनी म्हाका हे भाशेन ताणें पिकोवणी दिली. आनी तेच भाशेन ताका म्हणलें, सायबा, तूं येताय म्हज्या काळजांत, हांव तुजें सगळें आसा, तूं म्हजें सगळें आसाय, पूण म्हाका तूं स्पर्श कर, कित्याक हें हांव वाचतां आनी हांव सोत मानतां की तूं म्हाका पिकोवणी दितलोच म्हणून. आनी हे भाशेन म्हजेंय सगळें घडलें. कितलो लोक म्हजेशी येता आनी हांव ताचेर मागणें करतां, कित्याक हांव ताच्या एकवटान आसा, तो म्हज्या एकवटान आसा. हे परी तांकांय हांव जेजूच्या एकवटान धरतां. कितलीं जाणां म्हाका सांगतात पिकोवणी मेवलेली आसा. मिसान पर्यंत ही उतरां आयकल्या उपरांत ती भाशेन प्रॅक्टीस करता. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, जेजू ह्या आमच्या मंदिरांत आसा. सोलोमान येदें व्हडलें मंदीर बांदलें जेजूक, याहवेक, पूण जेजू आमच्या काळजांनी आसा. हें केन्नाच विसरचें न्हय. आमी सगळीं जाणां आमचे हात जोडया. कशे भाशेन आमी प्रत्येक जाणांक ताका आजीर जावन आमचें जिवीत प्रत्येक वेळार जियेता. म्हाका तरी ताणें दाखयलां, इतलीं वर्सां जालीं, प्रत्येक सुस्कारान तो म्हजे कुडींत मनांत ओतम्यांत येता आनी तो म्हाका स्पर्श करता. आनी हांवें कितें करूंक जाय, सगळें ताका समर्पूंक जाय. सुस्कार भायर सुट्टना, घे दोनया, म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलेंय तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगळें तुजे खुशे प्रमाणे ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी, इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन.
हे भाशेन जेजूक आमी आमचें जिवीत प्रत्येक सुस्कार भायर सोडटना जेजू 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 म्हणून सगळें ताका दिवया आनी तो आमकां स्पर्श करता. ज्या जाग्यांचेर आमकां पेकोवणी जाय थंयचो तुमी भितरल्यान मनांतल्यान खोरीस काडात आनी जेजूचो मोग थंयचर अदीक वाडोवन आमकां तो पेकोवणी दितलोच. जांकां भुरगीं जावंक ना, जांकां तांचें काम मेळोंक ना, जीं कोण दुसरे तरेतरेची कारणाक लागून ओड्डफूट जाता, ह्या सगळ्यांक आमी जेजूच्या ताब्यांत करुया. जेजू तूं तांकां स्पर्श कर, तूं ताका भितरल्यान आत तुजो लाय, तुजें जिवीत आसा तें तांकां भेटोवन तूं तांकां बरी सावत भलायकी फाव कर आनी जें मागलां तितलें ताका तूं दी. आमेन.